आयच्या नियाळ माळांत तुमकां मोगाचो आनी कृपेचो युगार. हाचे पयलें वाचप दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. तेन्ना मनशाचो पूत पदवेन आनी वळे मोहिमेन एका कुपा मदें येता ती देखतली. हाचे पयल्या वाचपान राजाच्या फर्मणा वरवीं दानियल प्रवाद्याच्या भावार्थाची आनी विस्वासीपणाची तपासणी जालेली आमकां दिश्टी पडटा. आनी दानियल प्रवादी जिव्या देवाचो सेवक हें सोत पळकर पडटा. आयचे शुभ वर्तमान निमाण्या दिसाचो भिरांकूळ गजाल्यो वेगवेगळ्या कोणा वरवीं आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. आमच्या जोडटेची खबर आयकतना आमचे क्रिस्ताची दुसऱ्या येण्याची खबर आमकां दर एकल्याच्या काळजान बरवासो उत्पन्न करता. ह्या कोणा वरवीं भिरांतीन जिवंक न्हय पूण संवसारांत मोग शांती एकवट पुरगोट करूंक आनी असलें सुर्गीचें राज संवसारान उत्पन्न करूंक जेजू आमकां उलो मारता. देवा आमच्या बापा, तुजें उतर मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्रज्ञा जा तूं आमचो आलाशिरो आनीक वाट. आमेन. आमच्या बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.